फाटल्या 4 वर्सां सावन वेवसायाचो कर शोकॉज नोटीस धाडूंक लेगीत भरूंक नाशिल्ल्यान मार्ना पंचायतीन शिवोले वाठारांतलो ब्युटी पार्लर बंद केलो अशी माहिती पंचायत सचिव सुरेश फडतेन दिली. जाल्यार फाटल्या 2 वर्सां जालीं हो पार्लर बंद केला. ह्या शॉपाचे धनी सतत आमकां त्रास दिताले. हे फाटभुंयेर पंचायती सयत पुलीस स्टेशनांत लेगीत कागाळ केली. मात कोणेच आमकां मजत करूंक ना असो आरोप पार्लर चलोवपी सुखदा वळवयकारान केला. पळयात पुराय बातमी. डिमांड नोटीसाची ती डिमांड नोटीस त्याने हे करूं ना आनी आमकां शोकॉज काडलेलो ताका रिप्लाय दिवं ना म्हणून येवन आमी तेची सील केल्ली आसा. हांगा चलताले तेंचे ब्युटी पार्लर चलताले 4 वर्साचो तेंच्यांनी पेमेंट करून नासलेलो ताका आमी शोकॉज काडली. शोकॉजाक ताणें रिप्लाय दिवं ना. डिमांड नोटीस काडली. डिमांड नोटीसीक तेंच्यांनी रिप्लाय दिवं ना आनी आमचे कडेन कॉन्टॅक्टूय पेमेंट कोणाक करूंक ना पंचायतीक करूं ना. एज पर द पंचायत रूल आमी तो सील केल्लो आसा. एक्चुअली सलोन युनिसेक्स सलोन आसलेलो जो आमी एप्रिलान बंद केला. ओके, स्टील पंचायत इज आस्किंग फॉर मनी विच इज 80,000 विच एक्चुअली 2 वर्सांक हेंच्यांनी आमकां रिन्यू करून दिवंक नासलेले. आमी हेंचे कडेन गेल्ली, हेंच्यांनी रिन्यू करून दिवंक ना आमकां. ओके, बाय द इन्फ्लुअन्स ऑफ द ओनर ओम चोडणकर आनी तो आमकां येवन हांगा डेली आमकां त्रास करतालो. आमी पंचायतीन गेली, कोणूच आमकां हेल्प करना. ताणें आमची लायट कट केल्या मेयान फर्स्ट विकान. ओके, आमचें उदक कट केलां मेयाच्या फर्स्ट विकान. बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव क्लोज्ड in April last week of this year. Okay, still panchayat is asking for 80,000 which actually we have to give them 40,000. I went multiple times to the secretary is not entertaining us because he has sent us a notice of 80,000. still he is not listening. आमी अप्लाय केले, तेंच्यांनी आमकां रिन्यू करून दिवंक ना. ओके, जेन्ना तेणें आमकां धाडले पळय तेन्ना हांव तेचे कडेन गेले, पयशे घेवन गेले भरपाक. तेणें सांगलें ना तुका 80,000च भरचे पडटले. हांवें ताका सांगलें, एक्सप्लेन केलें की 23 and 24 is covered. Okay, I have to pay for 25 or 26 वर्सान पे करपाक जाय आनी ह्या वर्साचो ना कित्याक आमी सलोन बंद केलो आनी वी आर सरेंडरिंग द ट्रेड लायसन्स टू देम. येस, ओनर इज ट्रबलिंग अ लॉट. ओके, एक्चुअली आमी आमचे कडेन लीगल एग्रीमेंट आसा फ्रॉम द को ओनर फॉर दीस इयर. स्टील ओम चोडणकर इज harassing us, harassing my staff. I have the proof with me right now in my all the footages are there, everything I have. Still even police is not supporting us because we went to multiple people for a help. If you have gone to the police also we went, we have applications, we have NC, they have come, they have harassed my staff, everything we have done, but police is not supporting us at all. Panchayat is not saying anything. Okay, maybe they are also with the owner only because they are not supporting us. Because when I had told him that 23 and 24 is paid and only 2 years we have to pay 40,000, still he is issuing us notice of 80,000 only again and again. So if they had sent us 40,000 notice, we would have paid it and nothing would have happened. But he is not ready to make it as 40,000. He's keeping the amount as only 80,000. I had gone to the panchayat, I had gone to the secretary, Mr. Suresh Fatte. I had informed him that it is 40,000 and it is not 80,000. Still he is not ready to accept that it is 40,000 when I have showed him the proof that I have paid previously, but still with the influence of the owner, the previous owner. Okay, the co-owner of the property is not ready to accept it.